अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तो सुकलो न्ही मातसो, म्हणजे सुकलो इन द सेन्स ताका कितें उदक बीन आसा न्ही जाल्यार तें मातशें मॉइश्चर आईस्क्रीम खाता आता। ओम गम गणपतये नमः। श्री स्वामी समर्थ। गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू द चॅनल। होप यू ऑल आर डुईंग गुड। आज असा बुधवार आणि आज दत्त जयंती असा। सो तुमकां सगळ्यांक दत्त जयंतीची खूप खूप शुभेच्छा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज दत्त जयंती म्हटल्यार आमी वेज जेवतली आज, बिकॉज सांजचें आमकां देवळानूय बीन वचपाचें आसा। आणि आज सगळी कामां म्हाजी जाल्ली आसात। पूजा करून जाल्ली आसा आणि रांदून बीन सगळें जाल्लें आसा। आणि सांजची आमी वतली देवळान। म्हाका शूट देवळान पळयता, जर म्हाका शूट करपाक मेळ्ळें जाल्यार तुमचे कडेन हांव तें डेफिनेटली शेअर करतलें। थोड्या देवळांनी मोबायल अलावड आसना, पण आज म्हाका देवळान न्ही मुद्दामून पाळणें पळोवपाक वचपाक जाय। म्हाका खूब आवडटा तें पाळण्यांत घालता तें। सो तुमच्याय बरोबर हांव ते व्हिडिओज शेअर करतलें जर म्हाका मेळ्ळें जाल्यार। फ्रेंड्स, आज आमी छोले करया। सो त्या खातीर एका कायलीन तेलान हांवें पयलीं 4 लसणीच्यो पाकळ्यो आनी उबो चिरलेलो कांदो तळसून घेतला। तेतून 2 मिरयां घातल्या, 2 हिरवे मिरसांगे घातल्या, अर्दो टमाट घातला आनी ओली कोथंबीर थोडी घालून तळसून घेतला। आनी हे काबुली चणे हांवें 5 शिट्यो काडल्या मीठ घालून। सो हे बरो शिजलेले आसा। मागीर हे जे आमी कांदो बीन तळसिला तो तेजी थीक पेस्ट करपाची आनी त्या खातीर हे थोडे चणेय बीन घालपाचे तितून उकडलेले, कित्याक म्हटल्यार ती मागीर बरी थीक पेस्ट जाता। ह्या कायलीन हांव थोडें तेल घालता। दोन मिरयां घालता, 2 लवंगां घालता आनी हो उबो चिरलेलो कांदो घालता आनी हे मातशें तळसून घेता। मागीर ही म्हजे कडेन रेडीमेड जी जिंजर गार्लीक पेस्ट आसा ती घालता, इल्लीशी घालता, बिकॉज आमी पयलीं कांदो तळसितना 4 लसणीच्यो पाकळ्यो घातल्या म्हणून आतां इल्लीशी जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून तळसून घेता। मागीर हो अर्दो उरलेलो जो टमाट आसा तो घालून कांद्या बरोबर तळसून घेता। हे मसाल्याचे पान जर तुमचे कडेन आसा जाल्यार घालात, ऑप्शनल आसा, पण घातले जाल्यार बरी टेस्ट येता। आनी ही पेस्ट अशी थीक पेस्ट करपाची आनी ती बीन कांद्या बरोबर मातशी तळसून घेवपाची। इल्लेशें उदक घालपाचें। मागीर इल्ले तांबडे मिरसांगे पावडर घालता, कित्याक आमी हिरवी मिरची बीन घेतल्या म्हणून। आनी हो छोले मसाला, म्हजे कडेन सुहानाचो छोले मसाला आसा तो घालता हांव, तुमचे कडेन जो आसता तो घालात। आनी हे मातशें परत तळसून घेता आनी हो थोडो सुके कोथमिरेचो पावडर घालता। आनी मागीर हे उकडलेले चणे घालता, काबुली चणे उदका सकट घालता, कित्याक तें उदक तेजे चण्याचेच आसता न्ही। सो आमी चणे धुवनूच घालता, सो तेंय उदक घातल्यार जाता। आनी तुमी कन्सिस्टन्सी पळोवन उदक घालात, तुमकां जशें पातळ जाय तशें पळोवन। आनी मागीर हांव मीठ घालता। याद दवरात, पयलीं आमी चणे उकडटनाय बीन मीठ घातलां, सो त्या प्रमाणे तुमी पळोवन मीठ घालात। आनी वयल्यान गार्निशिंगाक थोडी ओली कोथंबीर घालता। सो हे आमचे छोले रेडी।
सो एकदा तुम्ही हे सगळं करपील असो निवळ केलो न्ही, अशें एक एक काडून असो की मागीर तो मातसो वेळ न्ही असो पेपरार सुकोवपाक दवरपाचो. असो मातसो वेळ सुकलो, हांवें तो आतां ऑलरेडी दवरलेलो एक 5-10 मिनटां. प्लास्टीक चलता डबो, असो डबो घेवपाचो आनी तेतून तो असो एक कागद घालपाचो. असो घातलो की हो करपील तेतून मागीर घालपाचो. सो असो तुमी तेतून घातलो की मागीर वयल्यान आनी एक कागद घालपाचो असो. म्हणजे कितें जाता, डब्याक जर मॉइश्चर येयलो न्ही वयल्यान जाल्यार तो कागदाक वता. अशी घडी करून घालपाचो आनी डबो असो बंद करपाचो. सो तुमी असो जर करपील डब्यान घालून दवरता न्ही जाल्यार तो खूब दीस उरता करपील. जर तुमकां जर फ्रिजान जर करपील म्हणजे तुमच्या घरान करपील ना आनी तुमी जर हाडून तो स्टोर करपाक सोदतात जाल्यार इन्स्टेड ऑफ बेश्टो दवरच्या पेक्षा असो करून दवरा डब्यान, तो खूब दीस येता. बाळा जो जो रे. हांगा महाप्रसाद आशिल्लो, सो तो आमी जेवन थंयच्यान भायर सरलीं. मागीर देवळांतल्यान भायर सरून आमी हांगा एक टायटनाच्या शोरुमान गेलीं. एक्चुली विशालाक पोलरायज्ड ग्लासीस पळोवपा जाय आशिल्ले, सो तेच आमी थंय वचून चॅक केलें. बट अनफॉर्च्युनेटली ताका थंय कांय आवडूं ना, सो म्हणून आमी मागीर बेश्टीच पळोवन आयलीं थंयच्यान. सो हे न्ही कोंब काडलेले मूग आसात. सो हे हांवें पयर सकाळी मूग बरे धुवन 2-3 वेळा फुगत घातलेले मूग आनी रातचे जेन्ना हे बरे फुगले तेन्ना हांवें हे अशे बांदून दवरलेले कपड्यान. अशें करून बांदून दवरलेले कपड्यान आनी धांपून दवरलेले. सो तुमी पळयात ताका म्हणजे अशें हांगसरल्यानूच कळटा की ताका कोंब आयले म्हणून. आनी एक्चुली न्ही हे कोंब आयिल्ले मूग न्ही खावप इज व्हेरी गूड फॉर हेल्थ. हांव हेजे एक्चुली भाजी करता नाजाल्यार पातळ रोस करता मसालो घालून. अदरवायज हांव ते हितूनूय घालता, सॅलेडानूय घालता. सो सॅलेडानूय बीन बरें लागतात. काकडी बीन मिक्स करून जर घातली आनी बरी लागता. सो सी हे अशे हेका स्प्राउटेड मूग म्हणटात आनी हे खूब इट्स व्हेरी गूड फॉर हेल्थ. आमगे रात कोण आयल्या पळय, मा आयल्या आमची मा. आयस्क्रीम खाता आतां. हाय म्हण गे. हाय. मान म्हाका लाडू करून हाडल्या. कसले ते सांगात पळोवया. धुयेक लाडू करून हाडल्या. म्हाजे डार्क सर्कल्स न्ही एक्चुली पयलीं खूब आशिल्ले. आतां खूब लायट जाल्या तुमी पळोवंक शकता. पण आतां ह्या दिसांनी परत वाडलेले, चड वाडून आशिल्ले. हांव कंटिन्युअस एडिटिंगाचेंय बीन काम करता. सो ताज्या खातीर तें एक एकदां उदकूय मातशें कमी पिवप जाता तेन्नाय, आनी न्हिदूय जर प्रॉपर जावना जाल्यारूय डार्क सर्कल्स जाता.
स्किनाची अंडर आय जेल यूज करता आणि एज पर द्या इन्स्ट्रक्शन्स ती आतां सपोज जर आतां 9 जर लायली तुमी जाल्यार ती 2 वरांनी मागीर वॉश करपाची आनी मागीर मॉइश्चरायझर लावपाचें आनी ही रातचीच लावपाची. सो इतलेंच की लावन जातकीर 2 वरांचें गॅप दवरपाक सांगलां एज पर दी डर्मेटोलॉजिस्ट इन्स्ट्रक्शन्स. 2 वरांनी ती धुवपाची आनी मागीर तेंचें मॉइश्चरायझर लावपाचें. सो तुम्ही जाणा की हांव सगळे क्युअर स्किनाचेच प्रॉडक्ट यूज करता. सो ही क्युअर स्किनाची अंडर आय जेल. सो ती हांव आतां लायता. ही इतलीच घेवपाची, हांगा लावपाचें आनी घेवपाची आनी लावपाची. सर्कुलर मोशनान थोडो वेळ मसाज करपाचो टील ती एब्जॉर्ब जाय म्हणसर करपाची अशी. सो ती आतां प्रॉपर एब्जॉर्ब जाल्ली आसा. सो ही आतां हांवें 9 लायल्या रातच्या. सो हांव ही एग्जॅक्टली 11 वॉश करतले दोळे आनी मागीर मॉइश्चरायझर लायतलें. हांवें दोळे वॉश केले म्हजे, म्हणजे अंडर आय क्रीम लायिल्ली हांवें, जेल ती वॉश केली हांवें आनी आतां हांव क्युअर स्किनचे मॉइश्चरायझींग क्रीम लायता. सो ही मॉइश्चरायझींग क्रीम तुमी फूल फेसाकूय लावपाक जाता. बरें रिफ्रेश दिसता. सो फ्रेंड्स, आमचें जेवण बीन जालें आनी हांगा माय बीन आसा. ती बिजी आसा मातशी टी व्ही पळोवपाक. आमी जस्ट फॉर टायमपास बिग बॉस लायला कलर्साचेर लागता तें, बिकॉज आज सलमान खानूय बीन आयिल्लो आसा म्हणून. सो फ्रेंड्स, हो व्लॉग हांव हांगाच सोंपयता. तुमकां जर हो व्लॉग आवडलो असल्यार चॅनलाक लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार तो बेल बटन आसा तोय क्लिक करा, म्हणजे तुमकां फुडें हांव जे विडियोज घालतले ते तुमकां तुमच्या होम स्क्रिनाचेर, युट्यूबाच्या होम स्क्रिनाचेर येतले. सो फर्स्ट तुमकां ते पळोवपाक मेळटलें. सो दॅट्स इट फॉर टुडे. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. Stay blessed, stay happy, stay safe and stay healthy. Good night. Bye bye. Good night, man. Good night. Bye.